2001 सालात जबरदस्तीन 58 वर्सांचे निवृत्त केल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 2 वर्सांचो मोबदलो दिवचो म्हूण मागणी केल्या। हे विशीं सरकाराक निवेदन पत्र दिल्ले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, खासदार नरेंद्र सावयकर आनी हेरांक पत्र बरयलां अशी माहिती कामगार फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेका हांणी दिल्या। सरकारान जर मागणी पुराय केली ना जाल्यार तालुक्यांनी रॅली काडपाचो निर्णय ह्या कामगारांनी घेतला। RDX ब्युरो। सबार वर्सां फाटी इन द इयर 2001 गव्हर्मेंटान जबरदस्तीन कांय लोकांक रिटायर्ड केले। रिटायर्ड कामगारांचे प्रश्न सदांच कोनशाक उडयतात, ते तितले ज्वलंत प्रश्न न्ही अशें दिसता। कितले आसा अशें टोटल? अशें 1400 वयर आहा भाऊ। आनी एक टायमार कामगार इंडिविज्युअली जेन्ना भायर मारलेले कांय कामगारांक, तेन्ना दे हॅव गॉन टू द हाय कोर्ट आनी फेवरेबल डिसिजनां सुद्दां येयल्यात। आनी कांय ठरावीक पावल आमी घेतला। इमिडिएटली आमी कितें करचें पडटा, आमी सरकाराक निवेदन दिवचें पडटा। तें सगळें आमी केलां। सरकाराक बरयलां, मुख्यमंत्र्याक बरयलां, बाब नरेंद्र मोदीक सुद्दां बरयलां, आमचे मेंबर ऑफ पार्लमेंट जे गोंयचे आसात, बाब श्रीपाद नायक हो मिनिस्टर आसा, त्याच बरोबर नरेंद्र सावयकार ताकाय बरयलां। सगळे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह बरोवपाचें, तांतूं आमी कांय कमी करूंक ना। आमी म्हणलां की आमचे जे रिटायर्ड आहात त्या प्रीमेच्युअरली रिटायर्ड केला। 2 वर्सां आमकां आमची गेल्यांत। आमचे प्रमोशनल एवेन्यूज जप्त जाले, आमकां खूब जाणांक प्रमोशन मेळोंक ना। आमी हें बरयलां की हे 2 वर्सांचो मोबदलो आमकां मेळचो, तो पगार जो आमकां लुकसाण जाला तें मेळचें। आमी म्हणलां की आमकां जो रिटायर्ड बेनिफिट्स जो मेळपाचो तो जप्त जाला तो मेळचो। रेस्पॉन्स आमकां एका टायमार सरकारान जेन्ना आमकां रिटायर्ड केलें त्या रेस्पॉन्सा वयल्यान आतां आमकां गमता फुडें कितें जावंक शकता म्हणून। कित्याक जेन्ना कामगारांक रिटायर्ड केले तेन्ना दुसरो सरकार जेन्ना येयलो त्या सरकारान 58चे 60 केले, रिवर्ट केले हें डिसिजन। सदांच 58 वर्सां आसपाची ती तो नियम बदललो, म्हणल्यार 58चे 60 केल्ले, 58चे परतून 60 केले। आनी आतां सगळे कामगार 60 वर्सां काम करता, रिटायर्ड 60 वर्सांचे जाता। जाल्यार आमचेर जो अन्याय जाला तो आमकां जो मोबदलो आहा 2 वर्सांचो तो मेळचो। ह्यो रिटायर्ड कामगारांचो उलो आहा। मोठे डिसिजन घेतला, म्हळ्यार एक कन्सेन्सस डिसिजन घेतला की आमी तालुका वायज चळवळ करतले म्हणून। त्याच बरोबर तालुका वायज कलेक्टर जावं, मामलेदार जावं, खंय पळय मेळटा आमकां सुवात, थंय वचून आमी आमची चळवळ करतले म्हणून। त्याच बरोबर वय त्याच बरोबर आमी अशें डिसिजन घेतला की गोंयभर एक चळवळ करता करता जरी तर कांय जायना, एक आमी महामेळावो घेतले। ताच्या पयले पोलें टू पॅन्जिम, दारबांदरा टू पॅन्जिम आनी तिराकोळ टू पॅन्जिम, मुरमुगांवचे पोंद टू पॅन्जिम आमी एक यात्रा काडटले। वय मरे वय मय बाय, अशें करून आमी डिसिजन घेतलां। थोडे बाबडे आमच्या वांगुडचे थोडे सोंपले हे आशा करून तेन्ना आतां ह्या फुडें आतां सरकारान तरी आतां अच्छे दिन म्हणून तेणी जें पळय आतां आमकां आतां नारा दिला तेजेर तरी आमकां आतां आमचे 2 वर्सांचें आमचें जें कितें आतां लुकसाण जाल्लें आहा तें आमकां दिवचें। तेन्ना सरकारान आतां आमचेर अन्याय करचो न्हू। आमचे भाव भयणी आमी आतां सद्याक म्हातारी जाल्यार रिटायर जावन आमकां सरकारान प्रोविजन आसतना 58 वर्सांचे रिटायर केली, 60 वर्सां रिटायरमेंट आसतना। तेन्ना हो आमचेर खूब अन्याय जालो। मागीर मदींच कितें केलें BJP सरकारान, जो पळय कोण 58 वर्सांचेर रिटायर जाला तांकां आमी परती 60 वर्सां करतली आनी तेंची लुकसाण भरपाई दितली अशें म्हणून आमी मोठे आशेन सगळीं रावली अशें म्हाका दिसता। पूण आजुनूय आमकां कसलीच तेंच्यांनी आमची आशा पुरी करूंक ना। जो कोण बावडे थोडे सीख जाले, कोण तितूनच गेले आनी कितें जालें ते आतां आमकां कांय खबर ना। आमची एकच मागणी आसा, कितें तेणें उलयल्लें त्या प्रमाणे 58 वर्सांचे पळय कोण रिटायर जाला
तांकां आमी 60 वर्सां दितली ही तेणें आमची परिकार सरकारान मागणी कन्सिडर करची